18 ते 59 वर्सां पिरायेच्या लोकांक गोंयांत कोरोना व्हायरसाचे बुस्टर डोस सरकारी केंद्रांनी फुकटांत घेवपाक मेळटले। आयच्यान फुडल्या 75 दिसांनी ते घेवपाक जाय। लोकांनी मुजरत हे डोस घेवचे। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन उलो मारला। फाटली 2 वर्सां जालीं भारतांत आनी हेर देशांतल्यान कोरोना वचपाचें नांव घेना। तो आनीक बळिश्ट जायत आशिल्ल्यान पुराय भारतांत तिसऱ्या डोसाच्या कव्हरेजांत सुदारणा करपाचो हेत आशिल्ली ही मोहीम आझादी का अमृत महोत्सव एक भाग म्हूण जातली। हे मोहिमेचो लाव घेवचो आनी कोरोनाच्या उपवेरियंटा पासून स्वताक वाटावचें भलायकी मंत्र्या सयत हेर अधिकाऱ्यांनी उलो मारला। आमचे गोयचे जनतेक आयज आमचे गोयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां की आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी एक वेगळे तरेची इनिशिएटिव्ह आझादी का अमृत महोत्सव ह्या निमित्तान आयज ह्या तरेची इनिशिएटिव्ह घेतल्या की सगळे आमचे देशाची जनता आणि आमचे जे यूथ फ्रॉम 18 रायट अप टू 59 आमचे जे पॉप्युलेशन स्पेक्ट्रम हांकां सगळ्यांक फ्री बुस्टर डोस दिवपाचे पयले ठरयल्ले आसा। पयलीं तुमी पळयल्ले की प्रायवेटान वचून थोड्या लोकांक घेवपाची परिस्थिती आशिल्ली, पण आयज सरकार केंद्र सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा आणि खंयच्याच देशान ह्या तरेचे निर्णय घेवंक ना। पूण आयज परत एकदा सांगता हांव आझादी का अमृत महोत्सवच्या निमित्तान देशाचे प्रधानमंत्रीन आमचे पूर्ण पॉप्युलेशन जे आसा 18 to 59 तांकां फ्री बुस्टर डोस दिवपाचे केल्ले आसा। आनी एक हांव सांगूंक सोदतां आमचे गोंयचे जनतेक ह्या तरेची संदी परत परत गावची ना आनी प्रत्येक व्यक्तीक प्रत्येक सिटिझनाक हांव अपील करता की परत एकदा आमी पळयता की नवे नवे तरेचे वेरियंट येता, म्हणून एक सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर आनी सेफ्टी खातीर प्रत्येकाची सेफ्टी खातीर प्रत्येकाच्या घरात आमच्या भुरग्यां आसा, यूथ आसा, आई वडील आसा, कोणाक कोमॉर्बिडिटी आसा, तुम्ही वचून ते बुस्टराचो तुम्ही लाभ घेवचो। हे पास्ट 2 वर्सांनी कोविडा लागून आमकां कितलेशे त्रास काडचे पडले। ताजे नंतर वॅक्सिनेशन आमी फेज वायज केलां। पयलीं 15 to 59 इयर्स ऑफ एज, ताजे नंतर मागीर 15 to 18, ताजे नंतर मागीर 12 to 14 अशें फेज वायज आमी वॅक्सिनेशन केलां। आनी तुमी पळयलां आसतलें की वॅक्सिनेशन करतकीर लास्ट 2 आमची वेव्स जी आयल्या तातूंत हॉस्पिटलायझेशन कमी आशिल्लें, लोक कमी मरण पावले। आमी पयलीं आतां प्रिकॉशनरी डोजी 60 वर्सां वयर स्टार्ट केल्ले। हाजें कारण अशें की तांची त्या जाणटे लोकांची इम्युनिटी मातशी कमी आसता आनी दुसरें कोमॉर्बिडिटीजूय आसतात जशें वय जाता आनी तांची इम्युनिटी कमी आसता। सो ह्या फेजी आमी वॅक्सिनेशन चालू केल्लें। 15 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2022 75 डेज जन अभियान के नाम पे कोविड वैक्सीनेशन आज़ादी का अमृत महोत्सव हम शुरू हुआ है आज से, एंड ये लगातार 75 डेज चलेगा। एंड इसमें ये मुख्य उद्देश्य ये है कि 15 से लेकर अभी तक हमने हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60+ सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी डोज वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। अभी नव गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 18 से 18 ईयर्स टू 59 ईयर्स को इस एज ग्रुप में है सबको फ्री वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोस दिया जाएगा। आमचे आता हेल्थ सेक्रेटरी साहेबांनी सांगले, जसे आमचे डायरेक्टरांनी सांगले, आम्ही सगळ्यांकडे मागतात स्पेशली 18 ते 59 वर्सां मदले जे कोण बेनिफिशरीज आसात ज्यांकां पयलीं प्रायवेट CVCनी 386 रुपया दिवन डोस घेवचो पडटालो, तांकां आतां विथ द डिसिजन ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर अशें डिसिजन जाला की तांकांय बी आतां फ्री डोसीस दिवपाचे। एंड वी आर डुईंग इट इन अ मिशन मोड, लांबयत दवरिनासतना स्टार्टिंग फ्रॉम 15th जुलै टिल 30th सप्टेंबर म्हणजे 75 डेज परत एकदा इन कमेमोरेशन ऑफ आवर आझादी का अमृत महोत्सव आता अशें ठरलां की वॅक्सिनेशनाचो एक अमृत महोत्सव एज अ जन आंदोलन सगळ्यांक हे डोस दिवपाचे। आनी जशें आतां आमच्या सेक्रेटरी साहेबांनी सांगलें की वी हॅव अराउंड 10 lakh बेनिफिशरीज जेणी फर्स्ट डोस घेतला, जेणी सेकंड डोस घेतला आणि ज्यांचे 6 महिने जाल्ले आसात म्हणजे दे आर ड्यू फॉर द प्रिकॉशनरी डोस। सो असे 10 लाख लोक आसात। ह्या 10 लाख लोकांतले 9 लाख लोक 18 ते 59 वर्सां मदले आसात आणि जवळ 1.5 लाख लोक 60 वर्सां वयले आसात। सो सगळे लोकांकडे कळकळीची मागणी आसा की चड टायम काडनासतना, कसलीच सबब दिनासतना बेगिनान बेगीन आमच्या हेल्थ सेंटरांनी येवचें आणि हो फ्री डोस बेगिनान बेगीन घेवचो। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी।